Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. व मगाच्यानो आम्ही ऐकून असो रोमाकारांवरील पत्रांत 8व्या अध्यायाचे 14वें वचन होई कितें म्हणटात 8व्या अध्यायाचे 14वें वचन जांकां पवित्र आत्मो चलून व्हरता ते सगळी देवाचे पूत हो. As many as are led by the Holy Spirit are sons of God. वैमुगाचनो या विषयांत आम्ही प्रस्तावनात ऐकले जांकां पवित्र आत्मो चलून व्हरता ती मात्र देवाचे पुतू जांकां चलून व्हरना ती देवाचे पुतू न्हय. हे आमी ऐकल्लें आसा. सुरवेर तो दोन संतती आसात, एक देवाची संतती आनी एक देवचाराची संतती आमी ऐकल्लें आसा. त्या विशयांत सुरवेल्या प्रस्तावनांत आमी सारकें ऐकल्लें आसा. दुसरें जावन मुगाचनो आमी पवित्र आत्मो खंय चलून व्हरता ह्या विशयांत आमी प्रारंभ केल्लें आसा. पवित्र आत्मो खंय चलून व्हरता हे आमी सांगलें 8 भाग आसात म्हणून 8 भाग. तांतूं पयलें जावन पवित्र आत्मो जांकां पवित्र आत्मो चलून व्हरता तांकां तो तांचे पाताक दाखयता, पातकाची वळख दिता. पातकाची वळख दिवन पाताक गळगळ्यार रडूंक तांकां ट्रू रिपेंटन्स म्हणटात, प्रामाणीकपणाचें दूख धरूंक काळजांतून रडूंक ती गळगळ्यार दुखां काळजांतून उमाळलेलें तें दूख दोळ्यांतून भायर सरूंक तें पवित्र आत्मोच फाव करता. पवित्र आत्म्यान फाव करची दूख आमकां बचावेक कारण जाता. पूण आमी मनशां सैमान धरची दूख जुदासा बरी जीव घाताक म्हणजे ससनाचें जिवीत वगडून ताणेवच्याक कारण जाता. त्या देखून सदांच आमी पवित्र आत्म्यान लाभोवची दूख धरूंक आसा. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी पातकाची दूख धरूंक आसा. दुसरें जावन एक फावटी आमकां पातकाची वळख दिवन पातकाची दूख दिल्ल्या मागीर पवित्र आत्मो आमकां खुरसायल्ल्या जेजूक, कलवार दोंगरार उमकाळच्या जेजूक, माथ्याच्या ताळवेतावन तळकाय म्हणसर घायिल्ल्या जेजूक, कडवळ्यांतून रगत आनी उदक व्हांयच्या त्या जेजूक आमकां दाखयता. आमी केदां निराश जाता, हांव मावड पातकी, म्हाका बचाविना, हांव नासाच्या अंताक वयता तुसां, हांव हेमकोंड्याच्या वाटेन वयता तुसां, हांव संपूर्ण म्हाका कोण बचाव करतलो अशें आमी दूख धरता आसतना पवित्र आत्मो दाखोवन दिता निराश जायनाका, निराश जायनाका. तुका एक सोडवणदार देवान फाव केला. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती देवाची शेळी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. सर्गींतान फाव जाल्लें एकच नांव मनशा कुळाच्या सोडवण्या खातीर तो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाचो पूत दाखोवन दिता. केदां हांव जेजूक म्हजो सोमी आनी धनी म्हूण स्विकार करता, ताचे थंय म्हजो भावार्थ दवरता, त्याच घडये म्हज्या पातकाच्या परिपणाची वेदी तो जावन आसा म्हणून स्विकार करता. ते जाळा पवित्र आत्मो आमकां जेजूक दाखयतना आनी ताचेच जेजूचेंच रगत आमचेर शिंपडोवन आमकां त्या चड पातकाच्या मेळेपणांतून नितळ करता. जेजू देवाच्या पुताचें रगत आमच्या चड पातकांतून आमकां नितळ करता आनी आमची सगळ्यां पातकाची शिक्षा कितें आसा ती जेजूचेर घालता. देव बाब आमच्या शिराक ताचेर घालता, आमच्या पाताक ताचेर घालता आनी आमकां निर्दोशी करता, आमकां दोव्यांतल्या दोव्या इमापरा शुभ्र नितळ करता. हें जावन आसा पवित्र आत्म्यान चलून व्हरचें. तिसरें जावन आमी आयकलें पवित्र आत्मो जेजूक महिमा दिल्ल्या उपरांत आमकां देवाची सतां उगडापी करता. सताचो आत्मो आमकां संपूर्ण सताक पावयता. आयकल्लें आसा आमी हांव सता भितर आसा, सत म्हजे भितर आसा. हांवें ते मुखार तुमकां सांगलें जेजूच जावन आसा सत. जेजून म्हणा हांवूच सत वाट जिवीत
जेजू सत जावन आसा. स्वताचो आत्मो म्हणटा जेजू. स्वताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पळयता. देखून पवित्र आत्मो सत, जेजू सत, देवपात सत अशें आमी बापा पुता पवित्र आत्म्या थंय, बाप पूत पवित्र आत्मो आमचे थंय, आमी स्वता भितर सत आमचे भितर अशें आमकां दिसना जावन पळोवंक जाता. आयकलें आमी. चवथें आनी पांचवें आमी सांगत आयकलें. कितें जाता आमकां ज्ञान जाणवाय समजून बूद दिल्ल्या उपरांत पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवाचो मोग भरून उंचुच्या मापान उपसयता. आनी त्या वरवीं आमी देवाचो मोग सांगतच. देवाच्या घराण्याच्या सुवर्सान्यांचो मोग, आमच्या भाव भयणींचो मोग आमी करता वय थोडे फावटी तें करता वचून पुरो. पूण हांगा एक फावटी पवित्र आत्मा आमकां चलून व्हरतना पवित्र आत्म्यान म्हज्या काळजान देवाचो मोग उरल्या वेळार आमी हर एकली जी कोण बापा पुता पवित्र आत्म्याक तुरी एक देवाक सत मानतात, जेजूक आपलो सोमय निधनी म्हूण स्विकार केला, पवित्र आत्म्यान जल्माक आयल्यांत ती सगळी जेजूच्या कुडीचे सांदे, देवाचे पुतळो, पवित्र आत्म्याची मंदिरां तशें जाल्ल्यान सगळी कितेंच भेदभाव नासतना हांव कॅथोलीक तो प्रोटेस्टंट तो पेंटेकोस्टल मेथोडिस्ट हें पुरो कांयच भेदभाव नासतना आमी कितें करता सगळ्यांचो मोग करता. सगळ्यांचो मोग करता. देवान मोग केल्ल्या बरी मोग करता. जेजू आपल्या कुडीच्या सानांचो कसो मोग करता तशें आमी मोग करता. कोणाचोच पक्षपात करना. पांचवें जावन आमी आयकलें पवित्र आत्मो जांकां चलून व्हरता तांचे थंय आत्म्यांचो मोग उपजयता. आत्म्यांचे नाश जावचें पळयतना, आत्मे नाश जावचें पळयतना आमकां काळजाचे उमाळून येतात. दूख फावो जाता. अयो आत्मे नाश जातात न्ही, आमकां कशेंय म्हणून बचाव करिया न्ही. देखून आमच्या तांकी भितरले आमी करूंक प्रयत्न करता. जावं पुरो मागणे, जावं पुरो सॅक्रिफीस, उपास, त्याग, कूड दंडोनी, दान धर्म, सुवार्थ प्रगट करतल्यांक उदार मापान दिवचें आनी करन आमी आत्मे बचाव करूंक खंयच्याय रितीन आत्मे बचाव करूंक वावरता. मोगाचे न्हू हे 5 संगती आमी आयकल्ले आसा. आज 6वें जावन आमी आयकया जांकां पवित्र आत्मो चलून व्हरता ती पवित्रपणाच्या वाटेन चलूंक पवित्र आत्मो आधार दिता. ताका पवित्रपणा थंय व्हरता, भगवंतपणा थंय वापरून व्हरता. पळय मोगाचे न्हू आमी हांव भगवंतपण म्हळ्यार कितें, ह्या पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणून आजून सांगूंक वचिना. ह्या विशयान व्हडली शिकवण दिल्ली आसा. 9 व्हिडिओ आसात, तुमी पळयवेत, आयकावेत पवित्रपणा विशयांत. आज हांव पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणून सांगूंक वचिना. हें पवित्रपण आमी जे भाग्यवानपणाचें जिवीत जियेतात, जे भाग्यवंत आसात तांचें जिवीत पळयतना पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणलें आमकां समजता. पळय मोगाचें तांकां पळया, संत भक्तांक आमी पळया. आमी त्या वाटेन चलतेच असो, हांव आनी तुमी चलतेच आसात त्या वाटेन, आमकांच आमी विचारया. पळया मोगाचें न्हू, जर तर हांव एक रागिश्ट मनीस, राग, जिद्द, हागेतन ना बोगसाणेचो मनीस जाल्यार खंडीत म्हाका पवित्र आत्मो चलून व्हरतात ना. म्हळ्यार आमी कितले जाण कितले रागिश्ट आमी जावन आसा. सांत पावल आमकां म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 25वें वचनांत, एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 26 अशें म्हणटा, तुमकां राग येवचो आसा, रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागान रावचें न्ही. पळया मोगाचें न्हू, राग येता सहज, मनशा जैमांत राग येता. पूण सगळो दीस ह्या दीस बुडल्या उपरांत वर्सां घटले कितले जाणां आपल्या मेल्ल्या आवय बापायचेर आनी रागार आसतात, मेल्ल्या भाव भयणींचेर रागार आसतात. कितल्या तरान आमी रागान, आनी राग मात्र न्ही, प्रतिकार करणुचो राग, जिद्द, हागेतन, ना बोगसाणें, मेजारी बोगशिना. मोगाच्या न्हू कसली परिस्थिती आमची, कसलें मनोभाव आमचो. खंडीत
असल्या मनोभावान आमी आसूं जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां बिलकुल चलून वचना म्हाका चलून. दुसरें जावन आसा, जर तर हांव एक गरवी मनीस म्हजेंच जायचे, म्हजे प्रकारच जायचे, म्हाका सटला आनी हांवें सांगल्यार बरें आयकाचें, असले गर्व म्हजें थंय आसा जाल्यार म्हजें सत्यानाश जाता म्हणटा म्हणण्यांचो पुस्तक 16 अध्याय 18वें वचन कितें म्हणटा पळया. Proverbs 16:18. गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता, गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आणि हंकार पडण्याच्या फुडल्यान फुडल्यान. जो मनीस गर्वान अहंकारान बदला तो पडता, तो नाश जाता. पळय मोगाचें न्हू, तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो 6व्या अध्यायांत 4थ्या वचनांत कितें सांगता आयकया. गर्व तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 6 अध्याय 4थें वचन. 1 Timothy chapter 6 verse 4. देव भक्त उर्जित करता ती शिकवण मानून घेना, तर तो गर्वान फुगला आणि आपणाकच ताणे नेणारी कण घेतला. तर्काक तर्क, आर्ग्युमेंट, वाद विवाद, तर्क आणि उतराक उतर पाटी दिवचे. भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरवीं मोसोर, मनस्ताप, निंदा, हल्क, दुबाव आणि खाबार जायनातले न्याय झगडी उपजातात. कित्याक आमचे कुटुंबांनी जावं, सेर सांबारांनी जावं, आमी काम करच्या जाग्यार जावं, आमच्या फिरगेजींनी जावं, कित्याक हे झगडी, न्याय, तर्क, मनभेद पुरा कित्याक? गर्वा वरवीं राग येता, मोसोर येता. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आयकले आमी उतरां. जर तर हांव असल्या मनोभावाचो खंडीत म्हाका पवित्र आत्मो चलोवन व्हरतत ना, हांव देवाचो पूत न्हय. तुमी असलो मनोभाव आसा जाल्यार मोगाचें नांव खंडीत ना. तिसरें जावन सांगचें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणी, वय दुराशा, ग्रीड, लस्ट, दुसऱ्यांचें पुरा म्हाका जाय, दुसऱ्यांचे आस्तीचेर नदर. पळयात कितलीं गेलें ना, आमी आमची बाउंड्री आसा ही ल्हव बदलूंचे, रातारात बाउंड्री बदलूंचे. कितें म्हणटा म्हणण्यांचो पुस्तक Proverbs 22:28. तुझ्या पूर्वजांनी घाल्ले पूर्विले मेरे फतोरो काढी नाका. पळया मगाच्या नांव, आज आमी कितल्या खोट्या दुराशेन भरल्लीं आसा. आनेकल्याची आस्त भितर घालूंक कितें पुरा करता मोगाच्या न्हू. माट मंत्री गडीपण करून तांच्या जाग्यांत कितें म्हणी पूर्ण दवरचें, तांणी ते थंय तांकां कितेंच बरकत जायनातलें बरी करून तांणी सोण विकून वसिजे. तशें करूंक कितलीं जाणां आज असलें वायट करतात नात. तितलें मात्र न्हय, अशें करून कितले जाण दुडवास मात्र न्हय, आस्त बरी पुंजोवच्या विशयांची आजकाल आमकां कितें आयकूंक मेळटा. पळया मोगाचो न्हू, ते रम्मी गेम खंय आनी कसले गेम खंय, ऑनलायन गेम्स करून लाखांचो लाख रुपये होबडोन तांणी आपली परिस्थिती दुकान गळोवच्या बरी करून तांणी गेला. पळय सांग पावल म्हणटा, पळया 2000 वर्सां फाटीं बरयल्लें सांग पावलान आजी की देवाचें उतर केदीन सराना. पळया पयले तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 9 आनी 10 वचन तिके वाचा. कोण ग्रेस्त जावंक आशेतलो ताळण्यांत पासांत पिशा आनी लुकसाण हाडतेल्या बंदवण्यांत सांपडतात. पळय आज कितले जाण आसल्या गेम्सांत, ऑनलायन गेम्सांत सांपडून लाखांचो लाख
उघडून कान घेतात, आपल्या आवय बापायचे पैसे नापैंच करतात. आवय बापायकडे ते कार्ड डेबिट कार्ड घे आणि कितें काण घेवन उरात पैसे उडोवचे न्हय नासतना रिणान सयत घाल्ले काडितात जातात मोगाचे उपरांत घर सोडवेचें जीवघात करचे. देवाचें उदार कितलें सत पळया. आपल्याच दुखान गळोवच्या परिस्थिती घेवन पावता मोगाचे न्हू. असले परिस्थिती आमची जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरतात ना. पवित्र आत्मा आमकां खंडीत चलोवन व्हरतात. चवथें जावन मोगाचे न्हू आमची इश्टाघात. जर तर म्हणजे इश्टाघातीचेर म्हजें जिवीत वळून आसा. जर तर म्हाका बेबदेपणाचे फसडेपणाचे असले इश्ट आसात जाल्यार इश्टमंत्र आसात जाल्यार कशें टार भगवान सिराक म्हणटा 13व्या अध्यायांत पयल्या वचनांत कितें म्हणटा आयकया. सिराकाचो पुस्तक 13वो अध्याय पयलें वचन. जो डाम बरा पडता, जो डाम बरा पडता, टारा पडता, तो आपले हात मेळे करता, आपल्या हातांक लागता. डाम बरा पडल्यार हाताक लागता. तशेंच जो गर्विष्ठ मनशांचो जो संगत गर्विष्ठ करता, मनशां संगत इश्टाघात करता, तो तांचे परी जावंक पावता. तो तांचे बरीच जावंक पावता. पळया आमी आमची इश्टाघात कोण आसा. एक गर्वी मनशा संगत आसल्यार हांवूय गर्वी जाता. बुरशें उलोवचो, फसडे फसडे जोक करचे, बेबदेपण बारांत. आमी क्रिस्तांव जावन जर तर भार नाकवन पिवचे, पियेल्या उपरांत बुरशें उलोवचें, उपरांत झगडीं जातात, मारामारी जातात, बुरशें सोंगचें, शिराप घालचें, हें पुराय आमचें जिवीत चला जाल्यार मोगाच्या बाबा आनी भयणी म्हाका आनी तुका पवित्र आत्मा चलोवन व्हरतात ना. आमी देवाचे पुत्र न्हय. तशेंच इश्टाघात जाली कामुकीपणांत आमी जियेता. पवित्र आत्मा खंडीत आमकां व्हरतात ना. भोव मोगाच्या बाबयनो वय आमी पवित्र आत्म्यान चलोवन वचचें जाल्यार म्हजें जिवीत कशें आसचें. जर तर पळय आमी मिसा वेळार गायता कुंगार चेवल्या उपरांत आमचें गीत थोडे फावटी सदांच न्हय थोडे फावटी कितें जेजू म्हजे थंय जियेता आमी एक जाल्यां. हें गायता आमी कितले सोबीत घालून वॉयस आनी पुरा घालून गायता पूण म्हजें जिवीत तशें आसा. भगवान जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 2व्या अध्यायाच्या 6व्या वचनांत अशें सांगता आमकां आयकाय. जो आमचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 6वें वचन. देखून आपण देवा थंय जियेता, आपूण जेजू थंय जियेता, देवा थंय जियेता म्हणटेल्याचें जिवीत जिणी जेजू ख्रिस्ताचे जिणे बरी आसूं. जेजू क्रिस्ताच्या जिणे बरी आसिजे. आमी गायल्यार पावाना मोगाच्या बा आनी भयणी चिंतून पळया आमी कितें गायता. देखून एक भगवान तशें म्हणटा वी आर लायिंग सिंगर्स. फटकिरे गावपी आमी गांवचे सयत गांवची गितां सयत फटकिरी. जेजू म्हजे थंय जियेता. कोणी म्हणे आमकां पळोवन म्हजे थंय जेजू जियेता म्हण सांगूंक शकतात. जेजू जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक आसा. मोगाळ दयाळ सुगुणांनी भरिल्लो मृदू स्वभावाचो सगळ्यांचो मोग करचो. देवा मुखार आनी मनशां मुखार अंतस्करण नितळ दवरून काण घेवचो. तसो तो सांत पावल म्हणटा धर्मदूतांच्या कृत्यांत चॅप्टर 24 वर्स 16 कितें म्हणटा पळया सांत पावल. त्या पासत देवा आनी मनशां मुखार एक नितळ अंतस्करण सांबाळूंक तांचे बरीच आमी प्रयत्न करता. फारिजेवान सांगता सार्वजर्वांक शास्त्रांक उद्देशून सांत पावल सांगता सुद्दां फेलिक्साक की
त्या राया मुखार अग्रिपा राया मुखार साक्ष दित असताना जेजूशांत पावलाशें सांगता तुसा देवा मुखार आनी मनशा मुखार हांव एक नितळ अंतस्कन दवरूंक खूब प्रयत्न करता तुसा आमी तशें करता मोगाच्या भावांनी भयणी हें जावन आसा पवित्र आत्म्यान चलून व्हरचें जिवीत पवित्र आत्मा जर तर म्हाका चलून व्हरता हांव मनशा मुखार आमच्या सैर सांबारांत आमच्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये आमच्या भाव भयण्यां सांगता आमच्या फिरगजींत देवा मुखार आनी आमच्या त्या सर फिरगजगारां सांगता सैर सांबार सांगता एक नितळ अंतस्करण दवरून काडूंक आमी हर प्रयत्न करता जेजू बरी मोगाळ दयाळ काकुळतीन भरलेले वही मोगाच्या न्हू पवित्र आत्मा जर तर आमकां चलून व्हरता जाल्यार तो आमकां देव साहेबाची भागीदारां करता आमकां देव साहेबाची भागीदारां करता देव साहेब म्हळ्यार कितें ताची फळां आमच्या जिवितांत उपजयता ताची फळां गलातियरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 22 ते 24 वचन तिके वाचया आमी गलातियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 to 24 कोण आत्म्याचे फळ हे मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाई बरेपण विश्वासीपण भलेपण स्वदमन असल्या संगतींक धर्मशास्त्र लागू जायना मागीर जो कोण तूं हांव आनी तूं क्रिस्ताचो हांव क्रिस्ताचो म्हणटा जाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार ताणी आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत खुर्सार मारला जो कोण क्रिस्ताचो म्हणटा ताणे आपल्या रक्तमासाच्या वंदावण्याचेर ह्या संसाराचेर सैतानाचेर जायते वंदाव त्यो सोर वंदावण्यांक खुर्साक केलयतात आनी एक भाग्यवानपणाचें देव साहेबाचें जिवीत पुरो मोगाचें न्हू हें आसा आमचें जिवीत जालां हें पवित्रपणाचें जिवीत आमी जिवन आसा वस्तुपटी मोगाचें न्हू आमी चुकींत आसा मोगाचें न्हू आमी मस्त चुकींत आसा आमी थंय हांगा रतिरो थंय हांगा मागणे तें मागणे हें मागणे दैवी काकुळतीचो तेर्स आनी कितें सर तराची भक्तीपण आमी करता भायल्यान भितर मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भलेपण स्वदमन दिसून येता मस्त रेतीर मस्त मागणी मस्त हें भायलें आमकां नितळ करना सरगारून पायना हांव काथोलीक देखून सीधा सरकार मोगाच्या भावांनी भयणी म्हजें काथोलीकपण म्हजे ह्यो रेतीर ह्यो जिविताचें परिवर्तन नासतना नव्यान जल्माक येनासतना देवाच्या राज्या भितर जियेनासतना म्हजे मागणे रोजार उपास दान धर्म कित्याक उपकार ना मोगाचो न्हू आमच्यो सर वस्तू सर ही कार्यां मेळयता म्हणटा हागायचो पुस्तक 2 अध्यायान 12 आनी 13 वचनांत आतां नाका पवित्रपणाच्या शिकवण्यात हांवें आमकां सांगिल्लें आसा पळया आमी आमच्या इतल्याक रेतीरेक गेल्ल्या तक्षण मागणे डिसिप्लीन आमी फुल्ली डिसिप्लीन टायम टू टायम आयतारा मीस चुकोवच्या बरी ना सदां मीस चुकोवच्या बरी ना तेर्स 3 वरां करेक्ट दैवीक काकुळतीचो तेर्स सांजेर कुटुंबाचें मागणें आनी आमी आमच्या इतल्याक आमी भाग्यवंत म्हण चिंतता पण गादींचो पुस्तक मान्यांचो पुस्तक 30 अध्याय 12वें वचन आमच्या विशयांत अशें सांगता आयकाया
असा एक पिळगी असा एक पिळगी ती आपण शुद्ध म्हणले आपण शुद्ध पवित्र परिशुद्ध ही दोळ्यातल्या दोळ्या हिमाप्रत शुभ्र निचळ म्हणचिंता पण ती आपल्या मेळ्यांतली पण आपल्या मेळ्यांतली नितळ जावं ना. आपल्या मनापणातून आपल्या पातकातान ती नितळ जावं ना. मोगाच्या भावांनी बहिणी देवाचे उतारे दोन दारींच्या तालवारी बरी आम्ही कितें म्हणलें आमकां कळीत करता. मोगाच्या भावांनी बहिणी जर आमकां पवित्र आत्मा चलून व्हरता आमकां पवित्रपणा थंय चलून व्हरता. Be holy for I the Lord your God am holy. जसो हांव तुमचो देव पवित्र तशें तुमी पवित्र जायचे. पवित्रपणा बगर कोणूच देवाक पळोवंक शकनात. No one can see the Lord without holiness. पवित्रपणा बगर कोणूच देवाक पळोवंक शकनात. जर तर आमी पवित्र देवाचे पवित्र भुरगे म्हणटा आमी पवित्र जावंक आसा मोगाच्यान. आनी पवित्र आत्मो हें आमकां अशें चलून व्हरता. पवित्रपणा थंय चलून व्हरता. जर तर म्हाका पवित्रपणा थंय पवित्र आत्मो चलून व्हरतात ना हांव देवाचो पूत आनी धूव न्हय. आमी देवाचे पूत धूव न्हय. म्हणजे कॅथॉलिकपण आनी खंयचेय डिनॉमिनेशन आमकां बचाव करिना. केवल पवित्र आत्म्यान जेजूच्या रक्तान आमकां न्हाणोवन नितळ केलें परिशुद्ध केलें. आमच्या पादाक बक्षिल्लें जावन जेजूचेर तें घाल्लें जावन आमच्या शिराक आमची शिक्षा जेजूचेर घाल्ली जावन आमकां देवाचे पूत धूव केल्ली मोर पवित्र आत्म्यान आमचेर घाल्ल्या शिवाय आमी देवाचे पूत आनी धूव न्हय. खालतेपणी मागीं आमी सर्गीच्या मोगळा बापा आज आमी पवित्रपणाचें जिवीत आशेतो बापा. पवित्र आत्म्या धन्य देवा आमच्या पवित्र करणारा जेजूच्या रक्तान आमकां हिमाप्रास धव्यांतल्या धव्या हिमाप्रास शुभ्र नितळ कर. देवाचे पूत धूव कर. आमकां तुज्या आदारान तूं आमचे थंय आमी तुजे थंय जिवन. जेजू आमचे थंय आमी जेजू थंय. बाप आमचे थंय आमी बापा थंय जिवन. देवाक अब्बा बापा म्हणचे खरें पूत आनी धुवो आमकां कर म्हणून खालतेपणी मागता. सर्गीच्या बापा हें आमचें खालतें मागणें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी जो तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन आमेन आमेन.